हांव प्रिमियरली कुणाक भाडमुरी फिरकच बजवयता. ह्या संवसारान जियेतल्याक हर एकल्याक जिवितांत चटणी आणि घेवनी अनुभव करूंक मेळटात. जिवितान कश्ट येताना थोडी पोटी आमी रुसोय सांडटा. ह्या काळोखांत उजवाडाची वाट चलून बरीच कश्ट जातात. खंयची सुवात ना म्हूण थोडे पोटी आमकां बगता. पूण जेरेमिया अध्याय 20 आणि 9 वाक्य 11 अशें सांगता. वय तुमचे कुसोतू म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. भरोशान बरयलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. जिवितान कश्ट येताना जेजू आमकां तुज्या लागीं हाडटा. आपल्या ती मात्र आमकां मेळटा. खरो संतोष, समाधान, वेदोस्ताय आनी भरोसो म्हूण तांकां खळयता आनी जगयता. तशेंच आमकां युवच जाणा थोडे फावटी सबार विशयांनी भरोसो नातिल्ले बरे जाता. कितेंच बरें घडना म्हूण थोडे फावटी भोगता. ह्या वेळार विविध मनशां मुखांत जेजू आमकां भरपावता आनी भरोसो दिता. पूण खूब वसाचें तें आमचें काम. ह्या संदर्भात आमकां तो ताचो मोग अनुभव करून फावो करता आनी खूब ओपवस जातल्यांक आमी हेरांक ताचो मोग आनी भरोसो दिवंक एक अवकाश फावो करता. अशी आमी एकामेका खातीर जिवन तो फावो करता. आमचें जिवीत एकामेकाच्या सेवे खातीर जियेलें जिवीत जावंक जाय. जशें एक वात आपणाक करगून हेरांक उजवाड दिता तशें आमी हेरांक उजवाड आनी भरोसो दिवंक फावो जाय. आमी काम करच्या जाग्यार वा आमी शिकच्या कॉलेजीन वा इतर जाग्यांनी कोणी आमचे लागीं खूब ओपन जातना आमी आमचो वेल आनी आधार दिवंक पावया. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमचे दिवसांतले चड लोक ख्रिस्ताच्या उजवाड्यान बरोवन आमी हेरांक भरोशाची हातारां जावंक पावया. आमी मोगाची, समाधानाची आनी धैर्याची हातारां जावन ह्या संवसारांत भरोसो हाडूंक पावया. कित्याक आमी भरोशाची यात्रेकां आनी भरोसो हे दीस निराशा बरे. Here's our love.